अजिबात ती मेवची ना आणि किती पडता हे बिटा तो भुडको जावन आसा हांव किती म्हणजे इतलो वगत तू म्हजी फकाणां कोत्तालो होय बिटा खरेंच ज्या दिसा सावन तुजी आनी म्हजी भेट जाली त्या दिसा सावन तू म्हज्या सारकें मनान गेला आनी तेन्नाच हांवें चिंतलें हांव काजार जातलो जातकच तुजी लागीं जातलो हे बिटा म्हाका तुजें उतर जाय सांग न्हू हे बिटा असं मागीर तू राजी म्हजे लागीं काजार जावं हय नेक्स्ट संडे डॉक्टर जॉर्विन आपल्या मामी डॅडीक घेऊन आमगेर घरा येवपाचो आसा काजाराचे सगळे उलोवपाक अँड आय वॉन्ट तूं म्हजे बरोबर आसतलें तूं येतलें न्हय येतले म्हणजे सगळे पण पयलीं हांव आसतली तुमचे घरान मागीर तांचे जेवणाची आनी हे सगळे तयारी हांव करतलें ओके दुनिया कसले आयले मोचेर assault case. No! Oh, minor assault case, no! तोर मागीर कितें? त्या दोन दिऱ्यान मुझे बलात्कार केला. What? त्या देवचारान मुझे आबरू पिड्ड्यार केल्या. आणि तो पुलिस चावला गुजार. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Evita, happy birthday to you. कोण? तू मुझे घरात किती खायला? कोण तो बुरगो? तुझे नाव एंथनी म्हणून. अरे पिशा हांवें तुका कोंडून मारले कित्याक तो जाणा तूं म्हाका एविताक मेळूंक जाय आसलें म्हणून ताका बर्थडे विश करूं. जरी तर हांवें तुका सांगलेलें की हांव रुजार म्हणून जाल्यार तूं म्हाका हांगासरल्यान दावूंटून आसलो तर हांवें तुका कोंडून मारले. रुजार हांव तुका बरे भाशेन सांगता वच हांगासरलो. वेता वेता एविता पण पहिले हांव कितें सांगता तें मातशें आयक. तुवें कितें तुजेर कंप्लेन केल्या की हांवें तुजेर बलात्कार केला म्हणून ती पयली फाटी घे. आसता तुका हांवें तुका कितें सांगलेलें तें हांवें तुका सांगलेलें जरी तर तूं कंप्लेन करी जाल्यार हांव तुका जिवीशी मागतलो म्हणून तुज्या बरोबर तुज्या जाणट्या पाय. तुवें म्हजें आयकलें ना आनी जाण आसा तुवें कितलोय प्रयत्न केलो जाल्यार हांव केन्नाच भितर पडपाचो ना. कसो पडटलो? तुज्या लागीं कितें प्रूफ आसा की हांवें तुजेर बलात्कार केला म्हणून? हांव तुजें सांगतालें आयक. तुवें जी कंप्लेन केल्या ती फाटी घे आनी म्हज्या लागीं काजार जावपाक राजी जा. हांव तिका सुखान दवरतलो
एक राणी कृषी नालायका, तुझ्याकडे काजल तुझं जीव बसून केल्यार जाता, पण तुझ्या लागीं काजल हांव केन्नाच जावचें ना. वा कितें उलयलें तूं. बरें आसा, तुका तुज्या जिवाचे पडलेले ना न्हू. बरें आसा, तुज्या बायचो जीव साहो वो नाका. रिजाल, रिजाल पाय पडटा. रिजाल, तेणी सोडटा. तेणी भितर हांव कितें सांगता तें आयक. तुवें जी कंप्लेंट दिल्या ती फाटी आनी म्हाज्या लागीं काजार जावपाक राजी आसा. एक फावटी अनुसारांची गजाल मनार ती पुराय केल्या म्हणून तो केन्नाच सोडिना. कितें जालां तुजें? माझ्या दुवेचेर येदो व्हडलो अत्याचार केलो, वेल्यान मोशास घरान येवन ताका धमकयताय की म्हाका जिवेशी मागतलो म्हणून. पळय तो पयलाय, या पयत्यान आयज पासून कितलींच आडसरां कापल्या आनी आतां वगत येयला तुका कापून उडोवपाक. एक आडसर कापता पळय ते भाशेन तुजी कोणती कापून उडयतलो. तूं कितें उलयता? विचार सांग ताका. काय तूं हेजे धमकेक बळी घालू नाकाय. हे जावन आसा एक गांवार भोंवता पळय तसले सुणे. म्हाजो तुका फूल तेंको आसा बाय. सोर फुडें तूं आनी तुका सांगता आतां आमी ही केस कशीच फाटी घेवपाक ना. साप काडी नाकाय. माझ्या पायांची दिडोक मेन वाग पावचे पयलू सोलोंक लागीं आसलो, नातर तुजे कुडके कुडके करून उडयतलो. सांग.